सोनसड्या वयल्या कोयराच्या ढिगा वयल्यान गेल्ली हाय टेन्शन वायर तुटून पडिल्ल्यान कोयराक परतून उजो लागलो। सकाळी 11 वरांचेर सुमार हो उजो लागलो। कोयरांतल्यान धुंवर येवपाक लागिल्ल्याचे पळोवन कांय जाणांनी पालिका मुख्य अधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसाक फोन करून कळीत केले। निमाणे कडेन उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणान हाडलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलोय बी, पूण दनपारच्या पारार वत चड आशिल्ल्यान कोयरान आनीक पेट घेतलो। दनपार मेरेन उजो पालोवपी दळाच्यो दोनूय गाडयो घडणूक थळार पाविल्ल्यान उजो पालोवपाक मातसो कळाव जालो। सुमार 74,500 लिटर उदक वापरून उजो पालोवपी दळान हो उजो नियंत्रणान हाडिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले। 74,500 लिटर ऑफ वॉटर आम्ही मारलेले आहे उजो पालोवपाक। सगळे 6 फायर टेंडर फ्रॉम पोंडा, कुचरे, कुंकळ्ळे आणि 3 फायर टेंडर फ्रॉम मडगांव फायर स्टेशन। टोटल 100 आता हे मारलेले उदक 100 टेंडर घेऊन कितले लिटर आम्ही उदक मारले। कितें आसतना भरून भरून हाडून मारता आणि चालू आहा भरून आता तेंचे अकाउंट अजून घेवंक ना, तेजे चड जातले। उजो कंट्रोल जाला, फायर कंट्रोल जाला म्हणल्यार स्मोक हा डीप सीटेड फायर तो भितर आता हीट हा, तिथे वेपर्स भायर सरोन तेका परतून फ्लेम जाता। घडी मिंगा आनी आसतले ते मिटीन गॅस भायर सरतली, कोणाक कट दितली मिटीन गॅस जितली भायर सरता तितली उजो फ्लेम परतून तयार जाता। घालपाचें कवरिंग सेटिंग ऑफ दिस डॅम्प इज इन प्रोग्रेस। 2019 वर्साय सोनसड्या वयल्या कोयराक असोच उजो लागिल्लो। मडगांवचो नगराध्यक्ष लिंडन परेरान घडणुकेची पळोवणी केली। हे घडणुकेक वीज खातेच जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। प्रशासन आनी राजकीय फुडाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचे मडगांव शॅडो काउन्सिलाचो मुखेली सावियो कुतिनोन सांगले। पळयात ताचे म्हणणे। Though the fire personnel or whoever is there concerned about the municipality may claim that it is on account of electrical short circuit, to us we have to say that this fire incident is on account of the short circuit in the brains of our representatives and all the concerned authorities as far as Sonsoda is concerned. This short circuit in their brains has wiped off their capacity to think of any solution, permanent solution at Sonsoda. And that is the reason these fire incidents are occurring. Time and again, we have consistently been highlighting the accumulation of the dry waste at Sonsoda instead of reducing. But hardly anybody seems to care. Just 2 years back, a 1 crore fine was left at the municipality on account of the previous fire. But little did they learn out of it. कोयराच्या राशीवेल्यान गेल्ल्या लायटीच्या हाय टेन्शन वायरिंग लागून हो उजो लागलो। 2019 वर्सा असोच उजो लागिल्लो तेन्ना परतून उजो लागचो न्हू हे खातीर पालिका तशेंच वीज खात्यान हाचेर उपाय येवजण काडप सामकें गरजेचें। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।